authorities to a stay on the release of Konkani Tiyat Akantwadi Goin Naka schedule on Saturday. The Ram Sene has said that the organization is weighing various options to ensure that the Tiyat is not staged at the Gomant Vidya Niketan, Margaon tomorrow. Meanwhile, Director Tausif Dinaveli registered a complaint to Margaon Police stating he has received threatening phone calls on his mobile. Addressing the media, Ram Sene State Organizing Secretary Dharwad Kulkarni demanded to know how the theatre director Tausif Dinaveli could portray Ram Sene Chief Pramod Mutalik as a terrorist. But however, the poster of the theatre states Mutalik as the fear to the state of Goa rather than a terrorist. Meanwhile, Dharwad Kulkarni demanded that the state of Goa should have a censor board like the one existing in other states. Theatre director Tausif Dinaveli accused Sanatan Sanstha for threatening him to ban the theatre. He has registered a complaint to Margaon Police against unknown accused for threatening him not to release the theatre on 9th August at Gomant Vidya Niketan. आता म्हजो 9 तारखेक एक नवो तियात्र रिलीज जावपाचो आसा आकांतवादी गोंयांत नाका हो तियात्र हांवें बरयला आमच्या गोंयकाराची शांती आनी आमचो गोंयकारांचो एकवट राखपाक हो तियात्र अजुनूय हांवें रिलीज करूंक ना पूण म्हाका धमकी येवपाची स्टार्ट जाल्यो कोणें म्हाका सकाळीं फोन केला मेसेजी धाडल्यो जायत्यो म्हाका काबार करतल्यो तियात्र करता जाल्यार पण हिंदूच्या आड येता जाल्यार आमकां काबार करतले म्हणून म्हाका धमकी दिल्या पूण हांवें तशें कांयच करूंक ना हांवें हो तियात्र बरयला गोंयकाराच्या एकवटाक आनी गोंयकाराची शांती सांबाळपाक एकलो म्हाका म्हणटा पूण सनातन संस्थेचो मनीस सनातन संस्थेचो मनीस ताणें म्हाका म्हटला तुका त्यो शो करचे जाल्यार आपण तुका कावंटराचेर काबार करतलो म्हणून ताच्या उपरांत म्हाका आनी 4-5 कॉल आयले म्हजे कडेन नंबर आसा सगळे म्हाका ते धमकी दिता आमचे हिंदूच्या आड कोण येता जाल्यार आमी तांकां काबार करतले म्हणून ताणें म्हाका म्हटलं आमी तुका जाय तितले पयशे दिता मुसलमानाचे तियात्र बरय म्हणून हांवें म्हटलें तें कितें गोंयांत कितें वायट घडटलें जाल्यार आमी बरयता म्हणून ताका सांगलां की ताचेर नंबर आयला आपूण प्रमोद मुतालीक म्हणटा म्हणूंक लागलो उलोवचे पयलींच तो फोन कट जालो जेन्ना हांवें परत रिटर्न केलो तेन्ना फोन ताणें डिस्कनेक्ट केलो कितें केलां म्हाका फक्त आतां म्हाका सेक्युरिटी जाय आनी कांयच नाका हांवें तियात्र काडला लोकांच्या फायद्याक म्हज्या पयशांच्या फायद्याक काडूंक ना फकत हांवें गोंयची शांती आनी गोंयकारांचो एकवट राखपाकूच हांवें तियात्र काडलो तियात्राची थीम कितें वॉट इज द थीम ऑफ तियात्राची थीम आमची नॅशनल इंटिग्रेशन आमचो तो मुतालीक गोंयांत येता म्हणून जायतो बोवाड जालो जायते पेपराचे आयले ताजे जायते सायट्साचेर ताजे जायते कारनामे आसा ते पळयले हांवें विथ प्रूफ न्यूज पेपराची कितें प्रूफ आयला ताजेरूच हांवें तो तियात्र बरयला. However, when asked to shed light on the opening of Ram Sene in Goa, Kulkarni said that the organization is presently working underground in the state to set a stage for the formal launch. Already हमारा underground काम start है यहाँ, तो
It's the end. प्रमोद मुथालिकाचेर बरयल्ले तियात्र खंयच्याच परिस्थितीत जावंक दिवचे ना पण श्री राम सेनेन शिटकावणी दिल्या. तियात्रिस्त तौसिफाक अटक करची नाजाल्यार कोर्टात वतले म्हण सेना म्हणटा. आकांतवादी गोंयांत नाका हो तियात्र केल्यार जितो मारपाची धमकी फोनावेल्यान दिल्या म्हण तियात्रिस्त पुलीस संरक्षण मागतात. तियात्रिस्त तौसिफ दल नावेलीन हो तियात्र काढला. धमकेचो फोन करपी सनातन संस्थेचे साधक न्हय. ह्या गजाली कडेन सनातनाचो कसलोच संबंध ना म्हण संस्थेन खुलासो केला. लीगली हम कोर्ट में भी दावा कर रहे हैं. ऑलरेडी हमारे एडवोकेट्स हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों जगह पे भी लीगली उनका जो काम है वो कर रहे हैं. किसी भी हाल में कल के नाटक शो नहीं होने देते. और जो इसकी नाटक का लेखक है और स्वतः वो डायरेक्टर भी है तौसीफ, उसका तुरंत बंधन हो जाए. ये 3 आंकड़ा हम सरकार के सामने रख रहे हैं. तौसिफ द नावेली म्हणल्यार तौसिफ शेखान बरयल्लो आकांतवादी गोंयांत नाका हो तियात्र शेनवारा मडगांवां गोमंत विद्या निकेतन सभाघरात जावपाचो आसा. सनातन संस्थेच्या लोकांनी आपणाक धमकी दिल्ल्यान पुलीस संरक्षण मेळचे अशी मागणी लेखकान केल्या. पण काल सकाळी 7 तारीख कालची सकाळी म्हाका सकाळी 8:45 एक मेसेज आयली दे वील डू द काउंटर अटॅक ऑन मी म्हणटच तो अननोन नंबर म्हणून हांवें ताका रिटर्न कॉल केलो. तो म्हणूंक लागलो वी बिलोंग्स टू सनातन संस्था. म्हाका म्हणूंक लागले कोण आमच्या धर्माची आड येता जाल्यार आमी ताका काबार करतले. तो म्हणटा ना कोण आमचे गुरुजीची आड बरयता प्रमोद मुथालिकाची आड बरयता ताका आमी काबार करतले. ताच्या उपरांत म्हाका कंटिन्यू फोन येयत आसा, धमक्यो येयत आसा, मेसेजी म्हजे लागीं सेव आसा. हांवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय फायल केल्या. तौसिफ शेखाक फोन करपी सनातनाचे साधक न्ही अशें स्पश्टीकरण सनातन संस्थेचो विश्वस्त विरेंद्र मराठेन केला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी मुकेश कुमार. पेरेस्तार आनी शुक्रारा 2 दीस जीएमसीत लायट नाशिल्ल्यान पेशंटांचे अक्षरशः हाल जाले. लायट ना ती ना, उदकय ना. लायट उदक नाशिल्ल्यान ऑपरेशनाय फुडें धुकलची पडली. सगळे लायट नाशिल्ल्यान जाले म्हण भलायकी मंत्री म्हणटा. इलेक्ट्रिकल पॅनलाक थंय उदक गेल्ल्यान लायट गेली. इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर म्हणटा तातूंत तांची कांय चूक ना. रात दीस काम करून निमाणे जीएमसीतली लायट शुक्रारा सांजे जाग्यार आयली. गोयचे प्रीमियर सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसीन बिरेस्तारा पुराय दीस आनी शुक्रारा सांजे मेरेन लायटच नाशिल्ली. लायट नाशिल्ल्यान उदक गेले. लायट उदक ना जाल्यार जीएमसीन ऑपरेशनां जायना. कितलीशींच ऑपरेशनां फुडें धुकलची पडली. जनरेटराच्या आदाराचेर इमर्जन्सी ऑपरेशनां केली. लायट नाशिल्ल्यान जीएमसीतल्यो लिफ्टी बंद पडल्यो. लिफ्ट नाशिल्ल्यान पळयात पेशंटांचे कशे हाल जाले.